एका तेंपार राज्याचे अर्थव्यवस्थेचो खांबो आशिल्ले खणकाम बंद जाला, पूण ते उपरांत पयलेच खेपे केंद्र सरकाराच्या आदारान 4 खणी पावणेर काढल्यात। तशेंच बेगोबेग आनीक लिजाचे पावणी जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। 4 लीज पावणेक घाल्यात जाल्यार सगळ्यो औपचारिकताय पुराय जातकच उरिल्ले लीजय बेगोबेग पावणेक घालतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक दिली। आयकयात। उरलेली लिजां जसो आमचो तेजो NFQ रेडी जाता त्या प्रमाणे उरलेली लिजां स्टेप बाय स्टेप सगळी अपलोड केली वयतली। सगळी लिजां आमी जाता तितके बेगीन ऑप्शन करतले। सगळे फास्ट ट्रॅक केला, म्हाका आशा आसा जाता तितके बेगीन जाता। तशेंच केंद्र सरकाराच्या आदारान 4 लीज उत्तर गोंयांत 3 आनी दक्षिण गोंयांत 1 लीज पावणेक घाल्यात अशी माहिती सावंतान दिली। आयकयात। मायनिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयली 4 लिजां जी ऑप्शन करपाक जाय आसली पळय तेजी सुरवात केल्या। बिचोलेंतले लीज, शिरगांवचे लीज, शिरगांव मयां आनी काल्यां ही 4 लिजां इनिशियल स्टेजीचेर आमकां SBI कॅप आनी बाकी ह्या सगळ्यांची मदत घेवन ऑलरेडी आमी अपलोड केले। ताका आमी टायम पिरियडूय दिला।